एक असा ते म्हळ्यार काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी NCP गोवा फॉरवर्ड सगळे जाण एकठांय आयल्यात आनी ते म्हणटात अशें जर आमी एकठांय आयले जाल्यार आमकां BJP हरोवप शक्य जातलें. भारतीय जनता पार्टीन तयारी जी निवडणुकीची केल्या ती कोण तरी डिव्हिजन जातले आनी आमी जिखतले हातून करूना. आमी जी तयारी केल्ली आसा ती आमी स्ट्रेट फायट करतले आनी आमी जिखून येतले त्या दृश्टीनच आमी काम आमचें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे 50% एंड अबव आमकां मतदान कशें येतलें ह्या दृश्टीन आमी काम केल्लें आसा. आनी एवरेज जर तुमी पळयली आसत जाल्यार फाटल्या निवडणुकी सुद्दां आमी तशे 50%क लागींच आसतात. आनी ह्या वेळार सुद्दां आमी पूर्णपणे, कारण आमी उत्तर गोंया भितर इज मोर दॅन 54%, 55%. दक्षिणेक आमी तशे 49, 50, 51 अशे असतात. आनी त्या आधाराचेर सगळे एकठांय आयले जरी ते आसत, डिव्हिजन जाल्यार आमकां कांय फरक पडना. भारतीय जनता पार्टी निवडणुकीक वयता आसतना प्रत्येक बुथाचेर मोर दॅन 50% मतां आमकां कशी येतली तेचें आमी गणीत मांडलेलें आसा, प्लॅनिंग केल्लें आसा. आनी त्या विश्वासाचेर गोंयकारांच्या सगळ्यांच्या आमच्या सपोर्टाचेर आमी डेफिनेटली आमचे टार्गेट अचीव करतले.